उटंगराच्या पावसाक लागून सोमारा म्हापशेच्या थिये वाठारात पावसान सगळीकडेन हुंवार आयिल्लो। ह्या वाठारात मानस आशिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडून सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरले। उदक वचपाक मार्ग नाशिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पसरली। फुडाराक हुंवार येवचो न्हय ताका लागून पंचायत बेगोबेग कारवाय करतली अशी माहिती सरपंच शिरोडकरान दिलेली आसा। प्रॉब्लम कितें माणूस आमकां नेक्स्ट टू द चर्च सो ते मातशें सारकें हें केल्लें आहलें म्हणजे Desilting himself. या सो मे बी दॅट वॉटर वूड हॅव गॉन आउट सो नाव वी कॅनॉट सी एनीथिंग इट इज नॅचरल कॅलॅमिटी बट what we can say but provision should have been done earlier. We cannot move out now. These children also are stuck going to school, that is tomorrow. They stay in Giri. They have come for just for 2 days. Okay. But they cannot move out to go to their residence. 40 वर्सां तरी जाली जावन आनी इतले ते पावस पडटा केन्नाच आमकां इतलो त्रास जावना। पावसाचे ओवर येताले उदकाचे म्हटल्यार ते उदक गेल्या बरोबर उदीक कांय प्रॉब्लेम नासले आमकां। तेन्ना आतां पावस लागल्या कारणान मानशेक आतां कचरो भरला ते आमच्या घरान 2 रूम आहा ते 2 रुमान उदीक सरले भरून वॉशिंग मशीन बीन पाड जाल्लेले आहा। तशेंच आमचे लाकडाची खोप आहा तितून उदीक हेगल्या भायर पांय दवरतले जाल्यार आमकां पांय दवरूंक मेळना। कमार भर उदीक जाला सगळीं आमची आयदनां बिदनां मातशी उदकान उफे जातात। तेन्ना म्हाजी मागणी आहा कितें तेंच्यांनी कितें तरी आपलो उपाय करून तो कचरो ते एकदां तरी नितळ करून ते उदीक पास देवचें अशें म्हणून। तुमचें आतां कितें जालां ऑलमोस्ट एक बर उदक जर पास जाता जाल्यार ऑलमोस्ट वयरसून फ्लो जावपाक उदीक स्टार्ट जाता आनी हे सिट्युएशन पळयत जाल्यार वयर फूल 4 गांव बुडलेले आसा। 4 गांवांक इफेक्ट जाता ऑलमोस्ट सांगपाचें म्हटल्यार। आनी मेन तेंचो एक इशू कितें आहा हांगासर कमिटी आसा कमिटी म्हाका दिसता ती लेफ्ट जाल्ल्या कारणान तितून फॉलोअप ना आनी ती मानस म्हाका दिसता आतां आमी आमच्या तलाटी कडेन हें केल्लें ते म्हणटा ते रजिस्टर्ड ना Registered ना. इशू आसा तेचे तेका लागून थंय इशूज चल्ल्यात म्हणजे करचे ना करचे। आतां हितून हेका लागून आमच्या लोकांक हांगासर इफेक्ट जावंक जायना फर्स्ट ऑफ ऑल तेका आतां तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करून आमी कितें सोल्युशन येता जाल्यार पळयता आनी बऱ्यांचे बऱ्यान म्हणजे 1-2 तरी दाराक काडपाक मेळटा अशें सोल्युशन करून घेवंक कित्याक आनी जर 1-2 दीस पासून असो हें जालो जाल्यार वयर बुडपाचे चान्सीस आहा आनी व्हडलो इशू आहा तो आमकां कॅनलाचे उदीक वयरसून देंवता। इमिजिएट हांव व्हिडिओ आनी मामलेदाराक इन्फॉर्म करतलो फाल्यांच्या दिसा भितर तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट लेटर घेतलो आनी हांव प्रोसेस काडटलो।